नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो गावणे बांदोड्या जाल्ल्या स्वॅब खातात दुचाकी चालकाक मरण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान थेट वचून कांय म्हशींक दिलो धपको शुक्रारची घडणूक वाळवंटी न्हंयतलो गाळ उसपूंक नाशिल्ल्यान दर वर्सा येता हुंवार अंदूय हुंवार येवपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या भिरान बेगोबेग गाळ उसपूचो केल्या मागणी पाचशे 65 पुलिसांची बदली करपाचो गोंय सरकारान घेतला निर्णय 2 PI 34 PSI आनी 60 पुलिसांक पुलीस कंट्रोल रुमान केल्या बदली केरी फोंडेच्यान बेकायदेशीर रेवेची येरादारी करपी ट्रक चालकाक मार्दोळ पुलिसांनी केली अटक वट्ट 7,500ची बेकायदेशीर रेव केली जप्त दिवचले वेदांता मायनिंग कंपनीच्यो प्लेटी चोरपी दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण या प्रकरणात अनिल जाधव आणि सुभाष माने हांकां केल्ले अटक बिरेस्तारची घडणूक आणि फोंडे वेवसायिकाचे अपहरण प्रकरण फोंडे पुलिसांनी मुखेल दुबाविताक केली अटक हाडलो फोंडे पुलीस स्टेशनात फुडलो तपास सुरू आता खबरो विस्तारान शुक्रारा राती गावणे बांदोड्या जाल्ल्या एका स्वॅब खातात दुचाकी चालकाक मरण आयले मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकान थेट वचून कांय म्हशींक धपको दिलो पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केला फुडलो तपास सुरू आसा राज्यात अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचे नावच घेना शुक्रार राती गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वय अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो दुचाकी वयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा पुणे बांदोडा हांगा रस्त्यार बसलेल्या गोरवांक राती 11 ते 12 ह्या टायमार दिक्षय गावडे हो स्कुटरीन वयता आसतना तेजो धक्को बसलो आनी तो रस्त्यार कोसळ्ळो नाकान पडल्या कारणान तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी ताका स्थानिकांनी फोंडेच्या हॉस्पिटलान व्हेलो पूण फोंडेच्यान हॉस्पिटलासून ताका जेएमसीन रिफर केलो पूण थंय ताका मरण येयल्लें आसा फोंडा पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा तशेंच स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दिक्षय गावडे हो PWDचो कामगार आसा अदीक म्हायती अजून मेळिल्ली ना फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश साखळीच्या बंदीरवाडो काजीवाडो ह्या वाठारांत दर वर्सा हुंवाराचो फटको बसता हाचें कारण म्हळ्यार फाटलीं 25 वर्सां जालीं वाळवंट न्हंयतलो गाळ उसपूंक ना देखून लोकांक दर वर्सा त्रास सोंसचे पडटात तांच्या घरांनी उदक वता तेन्ना सरकारान न्हंयतलो गाळ बेगोबेग उसपूचो अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्या साखळेची जीवनदायिनी आशिल्ले वाळवंटी न्हंयतलो गाळ फाटली सुमार 25 वर्सां जालीं उपसूंक नाशिल्ल्यान दर वर्सा न्हंयक हुंवार येता पंपिंग स्टेशनाक लागून ह्या हुंवारा सावन साखळेचो बाजार वाठार वाचता मात बाजाराच्या पलतडी आशिल्लो बंदीरवाडो आनी काजीवाडो वाठाराक दर वर्सा हुंवाराचो फटको बसता उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत न्हंयक हुंवार येता ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरता लोकांक मोठ्या प्रमाणांत लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा तेन्ना सरकारान अंदू तरी ह्या न्हंयतलो गाळ उसपाचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या साधारण गेली 20-22 वर्सां मायज जातली तेन्ना थोडीशी तुका नदी कलायल्ली तेन्ना आतां सगळीच ती नदी आतां हितून भरलेली आहा शेकार हें तें सगळें तेन्ना हांगसून तुका पाणी वचपाक तुका हें ना वाट मेळना आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आहा हांगा हें कचरो गुणे हें तें सगळें उरसून भरल्या कारणान हांगा पाणी रोखडेंच तुका वयर सरता रोखडेंच वयर सरता आनी तितून सगळ्या घरांनी बिरांनी घुसता आमचें हें देवूळ आहा हें देवळें जागृत देवस्थान ह्या 20 वर्सांक आमकां पाणी येवं नासलें तेन्ना गेल्या 2 वर्सां पयलीं ताका पाणी येयलें जवळ जवळ 80,000 रुपया सुमार आमकां लुकसाण जालें ढोल ताशे बी आमचे सगळे तेन्ना उरले सगळे आनी आमकां मागीर तें कितें जालें आमकां तूं आयक आमकां तेन्ना तो हो येयल्लो कोण आमचो तलाटी थंयसर येयलोलो आमकां कोणाची कितें खरोखर गेला पळय ते वचोन तुवें पळोवंक जाय न्हू आं
थंय येयलो थंय बरयली हेंची सगळी जी फॉर्मां आनी आमची हांगा फॉर्मां भरून धाडली म्हणजे आमकां माती जाणा आमकां काही एक ना पोरू तशी बुट्टी येयली हे पयल्या वर्साची तुका पोरू तशी बुट्टी येयली आनी पोरूय घेतले पोरू म्हणालो हे घेतले आनी आमकां म्हळ्यार तुमचें कितें बरोवपाचें आमकां म्हटलें पोरू गेल्या वर्सा दिल्या पळय ते पयशे म्हणजे आमचे कडेन अजुनूय आहा आमकां गरज अंदू आनी आमकां नाका म्हटलें पावसा जेन्ना पाणी येता त्या टायमार पाणी अचानक फुलता म्हणजे ताका वाव मेळना वचून फुडें म्हणटा ते माकडसाणीच्या सायडीन सबन हे वळताचे सबन वाव बारीक आहा म्हणजे जागो बारीक आहा पाणी भायर सराना तितून ते सकयल बांदू बांदला म्हणजे ते आनी पाणी तुंबता थंयसर आनी सांगपाचें म्हणजे कितें आहा जेन्ना पायपलायनींतल्यान भायल्यान पाणी जें वयता ते पंपान तेंच्यांनी पाणी ह्या सायडीक मारता रिटर्न तशें थंय बुटी येतले म्हणून ते पाणी येता म्हणून मारतलेच न्हू ते हेवटेन मारता हेवटेन जेन्ना पळय मारता तेन्ना दोशल्यान पाणी वाडटा एक पुराचें आनी एक तेवटेन गेलेलें पाणी हेवटेन म्हणजे पाणी अदीक तुंबता आनी वाव मेळना म्हणटकूच पाणी रोखडें भायर सरना आनी हांगासर सगळ्या घरांनी मंडपांनी आमच्या सगळ्या घरांनी पाणी वयता आमकां सुद्दां वाट मेळना वचून म्हणटून आमी खबर इतके पाण्यान तरी आमी भायर सरता आनी कशें करून गाड्यार वयता रातचे खंयच्या टायमार पाणी येता सांगपाचें म्हणजे कितें आहा न्हंय खलोवपाचें मातशें कितें ते विचार करपाचें पयलीं ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान पुलीस खात्यांत व्हड प्रमाणात बदली करपाचो निर्णय घेतला. वट्ट 565 पुलिसांची बदली केल्या. हातूंत 2 पुलीस निरीक्षक 34 सहाय्यक पुलीस निरीक्षक हांचो आस्पाव आसा. म्हत्वाची म्हळ्यार 60 पुलिसांची बदली पुलीस कंट्रोल रुमांत केल्या. पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान आयज एक महत्वाची बातमी येयल्ली आसा जितून 565 पुलीस कर्मचारी जे आसात तेंचे ट्रान्सफर जाल्ले आसात जाल्यार हे जे 565 पुलीस कर्मचारी आसात ते तितून भितर 2 PI आसात तशेंच 31 PSI आनीक 3 लेडी PSI आसात तशेंच ASI जे आसात ते 107 आसात आनीक लेडी ASI जे आसात ते 6 आसात तशेंच हेड कॉन्स्टेबल आसात ते 158 आसात लेडी हेड कॉन्स्टेबल 3 आसात पुलीस कॉन्स्टेबल 203 आसात लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल 27 आसात ASI वायरलेस जे आसात ते 2 आसात PC वायरलेस तितून 1 आसा आनीक हेड कॉन्स्टेबल RTO हे जे आसात ते 5 आसात सो हेंची सगळ्यांची बदली टोटल 565 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली जाल्ली आसा आनी हितून महत्वाची गजाल म्हणजे 60 पुलीस कर्मचारी हे बदली जाल्ले आसा तितून भितर 60 पुलीस कर्मचारी जे आसात तेंची बदली करून तांकां PCRन घातलेले आसात म्हणजे पुलीस कंट्रोल रुमान तेंची बदली करून तांकां घातलेले आसात सो ही जी अपडेट जाली ही जी महत्वाची अपडेट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान 565 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली जाल्ली आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. दिवचले वेदांता मायनिंग कंपनीच्या वाठारांत स्टिलाच्यो प्लेटी चोरपी दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी मंजूर जाल्या. हे चोरये प्रकरणात दिवचल पुलिशेन मूळ महाराष्ट्रांतले अनिल जाधव आनी सुभाष माने ह्या दोगा आरोप्यांक अटक केल्ली आसा. फाटल्या बिरेस्तारा ही घडणूक घडिल्ली. दिवचलच्या पिळगांव वाठारांत आशिल्ल्या वेदांता मायनिंग कंपनीच्या गेटी कडेन ही चोरी जाल्ली. बिरेस्तारा राती उसरा स्कुटरी वयल्यान आयिल्ल्या 2 दुबावीत तरणाट्यांनी वेदांताच्या गेटी कडल्या गटाराचेर बसयिल्ल्यो 2 स्टीलच्यो प्लेटी चोरून थंयसरल्यान खुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हे विशीं कंपनीच्या सेक्युरिटी गार्डार दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेत तपास काम हातांत घेतिल्लें. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब मातोडकर हांच्या नेतृत्वा खाला पुलीस टिमीन तपास काम करतना 2 दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. मूळ महाराष्ट्रांतले अनिल जाधव आनी सुभाष माने ह्या साखळे रावपी 2 दुबावीत तरणाट्यांक पुलिशेन धरून तांणी चोरिल्ल्यो प्लेटी तशेंच चोरये वेळार वापरिल्ली स्कूटर जप्त केली. ह्या 2 दुबावीत आरोपींक सध्या अटक केल्ली आसा. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या
मार्गदर्शनाखाला पोलीस फुल्लो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंडे दिसा उजवाडाक व्यावसायिक संदीप चौधरी हाच्या अपहरण प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो. उपरांत ताका फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. फोंड्या दिसा उजवाडाक व्यावसायिक संदीप चौधरी हाचे अपहरण जाल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो. अपहरण केल्या उपरांत दुबावीत बेंगळुरू सावन मुंबय पळून वचपाचो आशिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी कोल्हापुरात अटक केलो. हेर 4 दुबावीत सध्या फरार आसा. 4 दुबावीत मंगळुरांतले आसा अशी माहिती उप अधीक्षक शिवराम वायगणकार हांणी दिली. स्क्रॅप व्यवसायांतल्यान पयशांची थकबाकी आशिल्ल्यान अपहरण केले अशें मास्टरमाइंडान कबूल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी मेन कॉन्स्पिरेटर आसलो हे केसीन ताका अरेस्ट केल्लो. तेजें नांव आसा मुनीर अल शफी. एज तेजी 22 years आसा. रेजिडेंट ऑफ मेंगलोर कर्नाटका. अरेस्ट करपाक आमकां मेनली फोंडा सब डिविजन तितून फोंड्या माटोर पुलीस स्टेशन कुळ्या पुलीस स्टेशन सगळ्यो टिमींनी सहकार्य केलें. तशेंच हे अरेस्ट करपा खातीर कर्नाटका पुलिसांचो बी भरपूर सहयोग आसा. आनी हो राती म्हणजे सकाळी फुडें जो अरेस्ट केला ताका म्हणजे एप्रहेंड केला. तितून कर्नाटकाचे इन्फॉर्मेशन पुलिसांचे आनी आमचे टिमीचे हे कंबायन इनपुट्सांचेर आज ताका अरेस्ट केला. जेन्ना जो विक्टीम संदीप चौधरी आहा ताका जेन्ना स्विफ्ट गाडयेन हांगासून 3:15 सुमार जे फोंड्याच्यान घेवन गेल्ले ताका वाया आमचे मोल्यान अनमोड घाट तशेंच खानापूरसून हुबळीच्यान बेंगलोर पर्यंत ताका घेवन गेल्ले. तशी टीम आमची फॉलोअप करीत अप टू बेंगलोर गेली. बेंगलोर मागीर आमी कर्नाटका पुलिसांचे जे सपोर्ट घेतलो आनी तेंच्या सपोर्टाचेर आमी ताका कंटिन्यू ट्रॅक करीत आसले. जो मेन एक्यूज आसलो. बाकीचे एक्यूज अजून ऑब्स्कॉन्डिंग आहा. आमची टीम अजून तेंच्या फाटल्यान आसा. फायनान्शियल आनी बिजनस तेंचो ड्रायव्हर. जेवण त्यांची किती वायटपण आशिल्लें म्हणजे दोनांचो बिजनेस चलतालो तो चलोवन एकमेकाक पयशांचे देवाण घेवाण तेंचे डिस्प्यूट आसलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ओला उबर व हेर राज्यांतले एग्रिगेटर गोंयांत येवचे नात. ॲप एग्रिगेटर विशयाचेर सगळ्यांक विश्वासात घेवन निमणो निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या टॅक्सीकार भावांक उतर दिला. टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्वतंत्र यंत्रणा गरजेची अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. टॅक्सीकारां मदीं वादग्रस्त थारिल्ले ॲप एग्रिगेटर विशयाचेर उपाय काडपाक आमदार जी तारोलकर आनी टॅक्सीकारां बरोबर मुख्यमंत्री सावंत हांची भेट घेतली. मांद्रेचे आमदार जी दारोलकर आणि कांय टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची आयज भेट घेतली. ह्या वेळार ॲप एग्रिगेटर प्रश्नाचेर चर्चा जाली. हे चर्चे उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले ओला उबर वा हेर राज्यांतल्या एग्रिगेटरांक राज्यांत थारो दिवचे ना. तरी पर्यटक आनी हेरांक परवडपा सारखे भाड्याचे दर आसपाक जाय. तशेंच दरांनी समानता हाडपा खातीर मार्गदर्शक तत्वांची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. त्या टॅक्सी ह्या विशयाचेर म्हाका बाब दीत आशिल्लो किंवा मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक येयले. लोकांनी कन्सिडर करून घेवचें की एग्रिगेटर खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयसून ओला उबर हो खंयसून हांगासर येयना. म्हणजे आमकां क्रिस्टल प्रोसिजर जाग्यार उडोवपाक जाय. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयतले. हांव परतूय सांगता सगळ्या स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले हॉटेलवाले आसतले ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले तांकां विश्वासान घेवन ओला उबर येयना हे सामके विश्वासान सामके थंड तकलेन धरचे सांगले. आमच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो आमी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडल्यात. सध्या तरी मुख्यमंत्र्यान आमच्या प्रश्नाचेर बेगीन तोडगो काडटले म्हूण उतर दिला अशें टॅक्सीकारांनी बसके उपरांत पत्रकारांक सांगलें. आतां आमचे CMA कडेन डिस्कशन जालां. सो डिस्कशन इतलेंच जालां की जो आमचे कॅब एग्रिगेटर तो आमी स्क्रॅप करपाचो म्हूण मागलें आनी CMAन ऑलरेडी सांगलां तुमकां जाय तशें जातलें. एक कॅब एग्रिगेटर आमी कशें धाडचें ना म्हणून सांगलें आतां. पूण ते पेपरारूय तेणी सांगलेलें की हे खंय तरी हेजेर तोडगो काडटलो म्हणून. आतां आमी तेजेर डिस्कशन करून ते आमकां सांगलां ते कशें दिवपाचें ना. हेणी आपलो उतार म्हणून सांगलें आपल्याचेर विश्वास दवरा म्हणून. सेकंड सांगलें आमी रेटीचे रेट तुमकां जाय तशी रेट जातली म्हणून तुमच्या वांगडा बसून आमी ती रेट थारायतले म्हणून. रेट इक्वल जातली म्हणून सांगलां.
रेट जाय तुमकां तशी म्हणजे कसली रेट कशी जातली टॅक्सीची रेट कितली ती जातली ते आमी पॉयंट टू पॉयंट कितें आहा ते पळय गव्हर्मेंट नोटिफाईड रेट जातली वा तुमकां जाय ती आनी ती रेट आमकां जाय पळय तशी आमी बसोन थरयतले. ओके, पूण ॲप तेणी जायोच म्हटलो. पूण आमी एपाक आजुनूय सांगता, एपाक आमचो आजुनूय ओपन आहा. आमी एपाचेर येवपाक ना. आमी एप आमकां कसोच नाका आनी एपाचेर आमी येवचे ना. ॲप एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांचो प्रस्तावित मसुदो स्थगीत दवरपाची गरज आसा. सरकारान टॅक्सी सेवेचे दरपत्रक सगळ्यांक विस्वासान घेवन निश्चित करचे. हेर राज्यांतल्या ॲप एग्रिगेटरांक आमचो विरोध आसा अशें बसके उपरांत आमदार मायकल लोबो हांणी म्हणलें. That particular guideline should go into in abeyance. So those should not be touched. But at the same time, हांवें जे तेजो स्ट्रेस घेतला की सगळो हो सिस्टमान पडपाची गरज आहा. वाणपण जावंक जायना. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल आवर लोकल्स अँड द ट्युरिजम ऑफ द स्टेट. म्हणजे कोस्टल बेल्टाचेर नॉर्थ आनी सावथ हे तेंचे मोदेकातूच हो धंदो उरचो. तेंचे वयर येवन कोण तरी बापूय बसतो न्हू, म्हणजे गॉडफादर हो आनी कोण बसतो न्हू, तेंच्या हातीनूच उरचो. पूण सिस्टम येवचें. हेर राज्यांतल्या एग्रिगेटरांक विरोध आशिल्ल्याचे आमदार जीत आरुलकर हांणी सांगले. टॅक्सी इशू मेन थिंग आहले टॅक्सीकार भावांचे की ओला उबर येता म्हणून तो एक भंय आहलो. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियरली सांगला ओला उबर आनी भायले एग्रिगेटर कोणूच येयना. फक्त एक सिस्टमान येवपाक जाय, इक्वल रेट जावपाक जाय. ते इक्वल रेट घेवपाक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची एंटायर मिटींग घेतली रिगार्डींग टॅक्सी इशू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नुस्तें घेवन आयिल्ल्या गाडयां कडल्यान SGPDA मार्केटात सोंपोकर घेवप सक्तीचें आसाच. मात गाडयेंतल्यान नुस्तें अनलोड केल्या उपरांत जेन्ना रस्त्याच्या कुशीक गाडी पार्क करतात तेन्ना नगरपालिकेचे कामगार सोंपोकर घेतात. देखून फक्त गाडी पार्क करपा खातीर दुपेटीन कर फारीक करचो पडटा अशी ह्या नुस्तेकारांची कागाळ आसा. देखून नगरपालिकेन कर घेवपाचो बंद करचो अशी मागणी घेवन शुक्रारा नुस्तेकारांनी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरांची भेट घेतली. एक अपॉइंटमेंट गेला रिगार्डिंग आमचे SPDA जे मार्केट इशू आहा भायल्यान जो टेंडर घेतला म्युनिसिपालिटीन तेजेर इशू आहलो कित्याक तिंगा विदाउट रिसीट सोपो कलेक्शन म्हूण कलेक्शन जातालें पूण सोपो विच वॉज टोटली इलिगल टू कलेक्ट. तेका लागून आमी ते इशूआ लागून आमी एकाय मेळ्ळे चेअरपर्सनाक मेळ्ळे दामोदरी तशेंच आमचो CEO. सो हो आमी तो सोपो जे टेंडर दिला सो ही वील कॉल CEOन ताका आपयत म्हणला आनी टर्म्स एंड कंडिशन पळयता म्हणला. पूण आमचे कडेन ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडिशन आमचे कडेन कॉपी आहा अँड दे कांट कलेक्ट इट. दे आर कलेक्टिंग इट इलिगली. सो आमी सांगपाक आमचे CEOकूय कळयला तशेंच चेअरपर्सन जे ते सांगता तशें ना ते यू कॅन चेंज इन तो सांगता जाय ते भाशेन तो सोपो म्हणटा ते इट इज ऑल ओवर गोवा सेम थिंग. सोपो म्हणटा ते दुसरे भाशेन सोपो आसता. हांव तेंचे ज्युरिडिक्शनाक बिजनस करता जाल्यार दे हॅव अ रायट टू कलेक्ट सोपो. आनी हांव जेन्ना घेवपाक वयता नुस्त्याक यू कांट चार्ज मी. कितें जाला 2 म्हयने आमकां रेस्ट आहा. आमच्यो बोटी भायर वचना, आमच्या नुस्त्याक ते मार्केटान पावना. पूण आयज आमी चीफ ऑफिसरा कडेन अपॉइंटमेंट घेयलो बाब मेल्विना कडेन. तेन्ना आमी सिवीकूय मेवले, तेकाय मेवले. तेकाय मेळून आमचे प्रॉब्लेम आमी सांगले. आतां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा, आमी जेन्ना व्हेकल घेवन वयता नुस्त्याक घेवन वयता आमी पयशे फारीक करता. आवडले पयशे फारीक करता ते आमचे कडेन इतले जायना. आमी थोडेशे नुस्तें व्हरता आनी थोडेशे नुस्तें आयले म्हणटकच कितें जाता एक फावटी नुस्त्याक टेम्पोन आहा तें नुस्तें होपना म्हणटकच हे फरक जालें. सेकेंड दुसरें वर लागलें काय ना अनदर 300 हें जायना. जेन्नाय भितर नुस्तें एकूण जर भायर येयलें म्हणटकच भायल्यान जाय जाल्यार या आनी सोंपो म्हणजे अशें कशें जाता. एकूच गाडी 2 सोंपे कशें करून जाता. जेन्ना सोंपो म्हणजे कितें आहा, जेन्ना कोण बिजनेस करता त्या बिजनेसाचेर तो सोंपो कलेक्ट करता तेचेर आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां अशेंय कळना जे मोटरसायकल जे कोण घेवन येता नुस्त्याक घेवन पळय येता तेजेर देखून सोंपो कलेक्ट करून ताकडे 50 रुपया 100 रुपया घेता. ते कितें लोकल आमचे गोंयकार फिशरमॅन आसा पळय जॉब फिलीप आनी सावेक आमी केला गेलो तांचे एक ग्रीवन्सीस आसा रिगार्डींग सोंपो कलेक्टर आमचे करता पळय ग्रीवन्साक ते कितें म्हणटा जे फिशर नुस्तें घेवन येता पळय गाडयो ते गाडी लोड नुस्तें भरून ते बॉक्स घेवन येता आनी PDAच्या मार्केटा भितर वता. PDA मार्केटा भितर वता आनी थंय भितर नुस्तें ते भितर विकतात
आनी मागीर तांकां ते नुस्तें ते बॉक्सां आसता ती बॉक्सां ती मागीर कोण नुस्तें घेवन वता ते बॉक्सां तांकां एक 2-4 वरां ती लावची पडटा बॉक्स ती एमटी परती मेळ्ळा पर्यंत कळ्ळें न्ही मेळ्ळा पर्यंत रावची पडटा ती गाडी हाडून भायर पडटा म्हणटा भायर एमटी भायर पार्किंगान म्हणटा तो आमचो सोंपो चार्ज करता सो आमी सीओक म्हणून आता कितें क्रायटेरिया आसता पळय आनी जस्ट व्हेरीफाईड सो आमचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसता हें पळोवन रुमणामळ वाठारांतले चडशे भंगारड्डे लोकवस्ती लागीं आसात. ह्या भंगारड्ड्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकाचो साठो सांठोवन दवरला. पावसांत ह्या प्लास्टिकांनी उदक साचून उरलें जाल्यार डेंग्यू मलेरिया सारकिल्लीं दुयेंसां पातळपाक शकता. तेन्ना सरकारान हे भंगारड्डे काडून आयडीसी वाठारांत व्हरचे अशी मागणी हांवें केल्या. रुमडामळ वाठारात सुमार 6 भंगारड्डे लोकवस्तीत आसा. अशे लोकवस्ती वाठारात भंगारड्डे कोणाच्या आशिर्वादान जातात तेच कळपाक मार्ग ना. मात ह्या स्क्रॅप यार्डात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकाच्या ड्रमांचो साठो आसा. फाटल्या वर्सा ह्या भंगारड्ड्यांतल्या ड्रमांनी उदक भरून वाठारात डेंग्यूची लागण जावन एका सान भुरग्याक जीव वगडावचो पडिल्लो. तेन्ना आतां खबरदारी म्हूण पंचायतीन तशेंच भलायकी खात्यान ह्या भंगारड्ड्यांचेर कारवाय करची म्हूण रुमडामळचो पंच विनायक वळवयकरान सांगलें. आमच्या रुमडामळ गांवांत ऑलरेडी 6 स्क्रॅप यार्ड सध्या एक्टीव आसा आनी त्या स्क्रॅप यार्डान भरपूर इलिगल एक्टिविटीज चलता. इलिगल म्हणटकूच बॅरल हांगा प्लास्टीक स्टोर करता. प्लास्टीक म्हणटकूच थंय कॅमिकलूय स्टोर जाता. आतां तुमी सांगा जर तर उजो लागलो हांगा सायडीन सरावंडींग कितलीशीच घरां आसा रेजिडेन्शियल घरां आसा. जर तर भुरग्यां आतां हांगा तर उजो लागलो जाल्यार कितें सिलिंडर कॅमिकल कितें पेटले जाल्यार घरांक लागता ना. तेजो जबाबदारी. पयलीं हावजींग बोर्ड आमचो डेन्स पॉप्युलेटेड एरिया घरां इतली चिड्डून आसा. इलिगल घरांय आसा आनी त्या सायडीन घरा सायडीन इलिगल स्क्रॅप यार्डूय आसा. जर तर कितें अनहॅपनिंग जालें उजो पेटलो जाल्यार म्हाजे हिसपान 4-5 सायडींची सरावंडींग घरां आसा घेवन येतले. तेज्या मुखाल्ल्यान ऑलरेडी एक स्कूल आसा म्हाजे हिसपान 12th पर्यंत स्कूल आसा. 1st to 12th पर्यंत ल्हान भुरगे आसा. हांव कितें म्हणटा हे स्कुलाचे मॅनेजमेंटाक सुद्दां कळना. उर्फान मुल्ला हेजो प्रिन्सिपल आसा थंय आनी आमचो बीजेपीचो लिडर आसा. तेणेनूय म्हाजे हिसपान लक्ष घेवपा जातलें. तेका इतली वर्सां जाली तो स्कुलान आसा. तेणेनूय म्हाजे हिसपान करपा जातलो. तो सुद्दां कांयच लक्ष घेयना. आमची पंचायत ऑथॉरिटी आसा ती सामकी फेलियर. एक स्क्रॅप यार्ड जाल्यार रुमडामळच्या अंजुमन इस्लाहुल मुस्लामीन स्कुलाच्या मुखार आसात. ह्या स्क्रॅप यार्डाचो त्रास स्कुलांनी येवपी विद्यार्थ्यांक जाता. तेन्ना सरकारान हे स्क्रॅप यार्ड लोकवस्तींतल्यान काडून आयडीसी वाठारांत व्हरचे अशी मागणी उर्फान मुल्लान केल्या. आतां हायकोर्टाचे तर्फेन जे आसा प्रत्येक पंचायतीक जे आसा आनी आख्खे गोंयच्या सरकाराकूय जावं सगळ्यांक जे आसा क्लियरली इन्स्ट्रक्शन आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ताका ते खंय ना खंय जे आसा तांकां तेंचेर बंदी हाडपाची गरज आसा. हें काम आमचें न्हू. हें काम पंचायतीचें आसा. खंय इल्लीगल आसा खंयचें स्ट्रक्चर इल्लीगल आसा कितें करपाचें हें काम पंचायती आसा. आमची मागणी एकूच आसा खंयचे कोणाक जे आसा काडटा जाय जाल्यार तांकां जे कायदेशीर कोण जे आसा रावल्या इतलीं वर्सां जे आसा आपलें पोट भरता तांकां खंय ना खंय जे आसा सरकारान जे आसा तांकां जे आसा जागो दिवचो. समज स्क्रॅप यार्ड समज तांकां शिफ्ट करता जाल्यार खंय वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसा. आमी गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्री कडेन मागणी करताले की तांकां खंय बाबड्यांक तेय पोट भरून जे खाता तांकां वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटान जावं खंय इंडस्ट्रियल स्टेट हांगा नेसा इंडस्ट्रियल स्टेट आमकां लागीं खंय इंडस्ट्रियल स्टेट आसा थंय तांकां जागो दिवन जे आसा तांकां एकोमोडेट करचें म्हणून. हावजींग जावचे पयलीं स्क्रॅप यार्ड पयलीं स्क्रॅप यार्ड जाल्लें मागीर प्लॉट पयलीं हेका सरकारान घेतलेले ते मागीर हावजींग बोर्ड जालो. आतां कोण जागे आतां इस्कॉल जावन आयज सगळ्यांक आमी हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलीच विनंती करता की बाबा स्क्रॅप यार्डाक खंय तरी शिफ्ट करचें. बरें पण तांकांय त्रास ना थंय खूब खाती तांकांय त्रास दिवपाक ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की बाबा हांकां बरो अशें खंय इंडस्ट्रीन जागो दिवन आपलें काम करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर रुमडामळच्यान भीमा पाटील. श्रीस्थळ आयडीसीत 15 वर्सां बंद पडिल्ल्या कंपनीची सोऱ्याची टाकी कोसळपाच्या स्थितीत आसा. तातूंत आशिल्ले वेस्ट फाटली कितलींशींच वर्सां कुसून स्ट्रॉंग जालां. ताचो स्फोट जावं येता. टाकी बागवल्या म्हणून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. ही काणकोण श्रीस्थळ वाठारांतली आयडीसी. आतां ही उद्देगीक वसणूक फाटली 15 वर्सां जाली बंद आसा. मात भितर एक व्हडली सोऱ्याची टाकी आसा. ही टाकी आतां बागावल्या. तातूंत आशिल्ले वेस्ट फाटली कितलींशींच वर्सां कुसून स्ट्रॉंग जाला. ताचो आतां स्फोट जावं येता. ते खातीर थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. टाकी फुटली जाल्यार गालजीबाग तळपण न्हंयो प्रदुशीत जावपाक शकता. कंपनीच्या धन्याक हे विशीं पत्र धाडिल्ले मात तांणी कांयच रिस्पॉन्स दिवंक ना. प्रत्यक्ष हे टाकेची आपूण पळोवणी केल्या. ताची स्थिती अत्यंत धोक्याची आसा म्हूण सरपंच सेजल गांवकारान सांगलें.
तेन्ना सरकारान हे टाकयेचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी तिणें केल्या. आयज श्रीस्थळ वार्डान वडा कडेन म्हणटा थंय आमची खूब वर्सांची पयलींची आल्कोलाची टाकी आसा. थंय कंपनी चलताली. गेली 25 वर्सां जाली ती बंद आसा आनी आतां ती सामकी इतली डॅमेज जाला की सामकी फुटपाच्या हेजेर पावल्ली आसा आनी लोकांक इतले त्रास जातलो. ह्या वाठारांनी भरपूर जे लोक जे आसा रावतात आनी ती टाकी मातशी लिकेज जाली आनी कितें जालें जाल्यार ह्या लोकांक भरपूर त्रास जातलो. आनी आमी पयलें त्या ओनरा कडेन बी लॅटर केल्लें आसा. जेन्ना ती आमकां लोकांनी कळोवन दिलें ही टाकी जी आसा खूब वर्सां फाटींच्यान बंद आसा. आमी प्रत्येक थंय वचून इन्स्पेक्शनूय केलें, तांकांय मेळ्ळी, लॅटरूय केलें, पूण तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय जी आसा कांयच दिवना. हांव प्रत्यक्ष पयर जेन्ना ती टाकी बँड जाली ते दिसा प्रत्यक्ष वचोन पळोवन आयलें. खऱ्यांनीच सामकी धोकादायक आसा आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां की बेगीनच्या बेगीन कितें तरी आमच्या लोकां खातीर तेमी हो टाकयेचे बंदोबस्त जो आसा करचो. मजगती धोक्याच्या स्थितीन आशिल्ले सोऱ्याचे टाकयेचे काणकोणचे उपजिल्लोधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि IDCच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. कंपनीच्या सोऱ्याच्या टाकयेचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो म्हूण कंपनीक निर्देश दिल्यात. सो इन्स्पेक्शनाक ते कळून आयलें की तितूंत ती फॅक्ट्री आसा ती NTS ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज म्हणटा तेमी ती घेतली आसा. ती पयलीं न्ही एक्चुअली ती पेग्वीन फॅक्ट्री काणकोणाक ती म्हाका दिसता पयलीं ती फॅक्ट्री चालू आसली 1999. सो मागीर ती कदाचित मदीं बंद पडली आनी तितूंत न्ही त्या टँकाक न्ही एक्चुअली आल्कोहॉल तितूंत मोलॅसीस आसा. बरोबर. आनी मोलॅसीस आसल्यान तितूंत न्ही ते सिद्धी मल्टी ट्रेड म्हणून तेमी ती कंपनीन घेतली आनी तुजे थोडेशे म्हाका दिसता तेमी ते थंयच्यान काडून व्हरले. आतां ती न्ही काल आमी इन्स्पेक्शन पळोवपाक गेल्यार ती NTS म्हणून ताणें घेतला आनी सांगपाचें म्हळ्यार तेज्या कालच्या पयल्या दिसाक तेमच्यांनी ती नांवार जाल्ली आसा. सो ताका हांवें डायरेक्शन दिलां की आफ्टर इन्स्पेक्शन विथ IDC पोल्युशन कंट्रोलाचें सांगपाक लागलो की ते मोलॅसीस आसा ते टॉक्सीक ना, नॉन टॉक्सीक म्हणपाक लागलो कित्याक ते एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट. पूण धोका कितें आसा ती एखादें मोडली जाल्यार तेजे फ्लो सगळे तेणी सकयल लोकांच्या शेतांक वचपाक शकता आनी ओवरफ्लो जावपाक शकता. सो ताका आमी फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तेजी कितें आसा ही तुजे इंजिनियर लाय आनी तेजी ते फायंड आउट करून म्हाका विथीन 24 hours रिपोर्ट दी म्हणटा. जो औद्योगिक वसाहत आहा त्या जाग्यार पावल्यात. ही 1999 सालांत काणकोणचे आमदार त्या वेळेर आमदार संजय बांदेकर आनी काणकोणच्या भुरग्यांक काम मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक व्हडली फॅक्टरी हाडली. नंतरच्या काळान पेग्वीन आल्कोहॉल कंपनी बंद पडली. ते 4 टाक्यांतली ताणें केलें पूण एका टाक्या भितर मोठ्या प्रमाणान मळी त्या वेळार आसा. अत्यंत दुर्गंधी आनी ही टाकी सबंद कोलॅप्स जावपा कडेन पावला. एक सायडीक ती बँड जाला. अशी परिस्थितीन ह्या वाठारांतले लोक भिलाय. गोमंतक TV खातीर करता हांव सोयरू कुमारबंद. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो